28 निराक जावपी बिझनेस ॲडवायझरी समितीच्या बसकेन अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख निश्चित जातली। तशेंच मायनिंगा संदर्भात सरकार सकारात्मक आसा। त्या खातीर अर्थसंकल्प तयार करतना मायनिंगांतल्यान येवपी महसुलाचो विचार करतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयला। RD एक्सपो खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। गोंय राज्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन हे 3 तारखेच्यान सुरू जाता, 7 तारखेपर्यंत चलतलें आणि ह्या 3 दिसा त्याची बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची मिटींग ही 28 तारखे दिसा 28 तारखे दिसा बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीच्या मिटींगेन सगळो टायम टेबल जो आसा तो दर वर्सा ठरत आसता। ताच्या खातीर बजेट केन्ना जातलें हेंय बी बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीन प्लेस केलें वयतलें आणि ताच्या उपरांत तें केन्ना हें डिक्लेअर केलें वयतलें। सो म्हाका दिसता तुमकां 2 दीस रावप अत्यंत गरजेचें आसा। तो सेंट्रल का बजट के बारे में क्या एक्सेप्ट करेगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री और इसके लिए? सेंट्रल के बजट के बारे में अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को मिला हूँ, गोवा के बारे में मैंने बताया है। अगर स्टेट स्पेसिफिक बजट कुछ रहा तो डेफिनेटली दे विल कंसिडर फॉर द गोवा स्टेट। हमने जो कुछ मांगना है वो उनसे भी कह दी है अपनी बात, और एज द फाइनेंस कमीशन जो स्टेट में था उसके साथ भी अपनी बात हो चुके हैं अच्छी तरह से गोवा की तरफ से। यानी फर्स्ट टाइम वी हैव गिवन द गुड प्रेजेंटेशन, वट जो देना था स्टेट फाइनेंस कमिशन के लिए वो हमने दे दिया। सर तुम्ही आता जेन्ना बजेट प्रिपेरेशन करता पळय तेन्ना तुम्ही खंय तरी कन्सिडर करता की मायनिंग सुरू जातली, कितें तरी इल्लो रेवेन्यू येतलो बी म्हणटा तें सोडूनच तुम्ही बजेट हे करता? तू म्हाका बजेटांतल्यो काही गजाली पयलीं सांग म्हणटा, हांव तुका पयलीं कश्यो सांगतो? बजेट जाल्या उपरांत तुम्ही कन्सिडर करता काय म्हणटा? ज्या अर्थी आमी इतके पॉझिटिव्ह आसा त्या अर्थी करतलेच ते रे।